म्हादैचो विषय न्यायालयान आसतना पर्यावरण मंत्रालयान कर्नाटकाक मान्यताय दिवन गोंयकारांच्या विरोधात निर्णय घेतिल्ल्यान गोंयांतल्या कांय संघटनांनी बुधवारा दीस केंद्रीय पर्यावरण खात्याचो मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळोन गोंयकारांचे प्रश्न मांडले। मंत्र्यान आनीक 15 दिसांचो वेळ मागला, त्या प्रमाण ताका वेळ दिवचो अशें मुखेलमंत्री सावंत म्हणटा। हांव परतूय सांगता, जे लेटर MOESन कर्नाटकाक दिला ते लेटर विड्रॉल करचे हाजेर हांव आयजूय ठाम आसा आनी म्हाका म्हणणें गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन ते लेटर 100% जे आसा हे विड्रॉ जावपाकूच जाय ह्या मताचेर हांव ठाम आसा। पण ऑनरेबल मिनिस्टरान जेन्ना सांगला की लेटर जे दिले ते रिव्यू करपाक तेंच्यांनी काल जे पत्र दिला, खरें म्हणजे त्या पत्राचो वेगळो अर्थ कोणी घेवंक जायना आसलो। ज्या अर्थी त्यांनी पत्र दिला त्या पत्रान म्हटला की तुम्ही दिल्ल्या लेटराचो आपूण कॉग्निजन्स घेतला आणि त्यानुसार ते लेटर कितें आसा हे व्हेरीफाय करपाक एक 2 मेंबरांची कमिटी जी आसा ही आपल्या डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करपा खातीर व्हेरीफाय करपा खातीर तांकां कशें दिले, कित्याक दिले आणि हो प्रोजेक्ट जो आसा इट इज नॉट ओन्ली फॉर द ड्रिंकींग वॉटर, त्या लक्षान ते आमी लक्षान हाडून दिला हे त्या लेटरान मेन्शन केला। इफ यू गो थ्रू दॅट लेटर तो ऑलरेडी सांगतलो, त्या खातीर माझे म्हणणें आसा की हो कॉग्निजन्स तेंच्यांनी घेतला आनी डेफिनेटली तांच्यांनी म्हटलां की विदीन 15 डेज वॉट एवर द थिंग्स ताजो रिजल्ट जो आहा हो येतलो। त्या ती म्हाका दिसता जे सगळे जाण मेळपाक आयले ते डेफिनेटली ऑनरेबल मिनिस्टराच्या ह्या उत्तराचे सॅटिस्फाय जाले आसतले आनी स्टेटीच्या इंट्रस्टान सगळ्यांनी एकत्र रावचे ह्या विशयाचेर हाजी म्हाका सिन्सियरली रिक्वेस्ट आसा। आनी जेन्ना मिनिस्टर स्वता हांगासर येवन जेन्ना हे उतर दिता ते आपल्या उतरा खातीर केन्नाच फाटीं वयचे ना। आमी एक 15 दीस वाट पळोवपाक जाय, कारण ह्या 15 दिसांक प्रॅक्टिकली म्हणजे हांव कित्याक सांगताय तर ह्या 15 दिसांक आत्तां थंय फिल्डार कांयच काम चलना। जर ह्या 15 दिसांक फिल्डार काम चल्लेलें आसत म्हाजी एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव स्वताच MOEF मिनिस्टराक सांगतलो आतां ते बंद कर म्हणून वचून। काम जे जावपाचें आहा तें खूब पयलीं जालें, तें खूब वर्सां पयलीं जालें। आतां प्रॅक्टिकली तें काम कांयच सुरू ना। म्हणजे आत्तां जरी ते लेटर जेन्ना मिनिस्टर 15 दीस रिक्वेस्ट करता, म्हाका दिसता सगळ्या आमच्या गोंयकार भावांनी तांची रिक्वेस्ट आयकून एक 15 दीस ह्या विशयाचेर वाट पळोवपाक काय हरकत ना। ह्या आंदोलना आसलेल्या सगळ्या आंदोलनकर्त्यांक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की तांच्यांनी मिनिस्टराचे 15 दीस ह्या उतराचे आनी इन केस हांव परत फुडलें सांगता 15 दीस जर आमच्या फेवरान जो रिजल्ट आयलो ना हांवूय बी तांच्या बरोबर ह्या विशयाचेर सगळ्यांच्या बरोबर आसतलो। इट इज अ गोंयचो इंट्रस्ट आसा हे हांव ठाम आसा ह्या विशयाचेर। म्हादय न्हंय संदर्भात पर्यावरण मंत्रालयान दिल्ल्या मान्यतायेच्या विरोधात हरीत लवादान सुनावणी आशिल्ली। थंय आमचो आदवोगाद गैरहजर आशिल्लो अशें मुखेलमंत्री सावंताक विचारल्यार मुखेलमंत्र्यान विशय कसो बदल्लो तुमीच पळयात। केस जेन्ना एनजीटीन आसली तेन्ना गोंयचो रिप्रेझेंटेटिव्ह तो पावलो ना, MOEFचो ना। जेन्ना आमी ऑलरेडी MOEF मिनिस्टर कडेन सांगलां की हे लेटरूच विड्रॉ करचे, ओके, त्या अर्थी आमकां खात्री आसा की MOEF मिनिस्ट्री जी आसा हाजेर कितें तरी निर्णय जो हो पॉझिटिव्ह जातलो। त्या खातीर आमी वेट करता की MOEF मिनिस्ट्री जो आसा लेट द टेक द निर्णय। एकाच दिसान काय हो विशय फायनल जावंक ना, इट वील गो ऑन कंटिन्यू। इन केस सपोज 15 दिसांनी जालें आमी स्वता फायल करतले। आमी म्हटलां की जर गव्हर्मेंट स्वता फायल करतले, जर हाजेर योग्य निर्णय ते MOEF मिनिस्ट्रीन घेतले नासत MOEF मिनिस्ट्रीच्या अगेन्स्ट आणि ताच्या विरोधात फायल करपाची गोंय सरकारची तयारी आसा। 15 दिसांनी जालें जाल्यार आंदोलन करपी त्यांच्या बरोबर तुम्ही हांवें सांगलें जर हे 15 दिसांनी म्हणजे 15 दिसांनी जर पॉझिटिव्ह आयलो ना आसत निर्णय जाल्यार आमी बी पयल्यान पयलीं आमकां न्यायीक मार्ग जाका आमी सदांच म्हणटा की न्यायीक मार्गात वचप हें अत्यंत गरजेचो आसा, तो आसतलो न्यायीक मार्ग। आमी न्यायीक मार्गान म्हणजे आमी म्हणटा की NGTन आमकां अपील करपाक जाय।